आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतलेल्या भाव भयणींनी ह्या कोविड-19 पिडेंत सुस्तलेल्या लोकांची परिस्थिती पळोवन ऑक्सिजन तशेंच हॉस्पिटलांतल्यो सवलत्यो वाडोवन वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची कुशलकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे पिरगोजेंतलीं भाव भयणां जीं कोविड-19 हे पिडेक सांपडल्यात आनी आपआपल्या घरांत वा हॉस्पिटलांत आसात तांकां बेगीनूच पेकोवणी मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी आमची समाजीक जबाबदारी पाळून मास्क घालून खरी गरज आसल्यारूच भायर सरूंक तशेंच आमकां पिडा जाली जाल्यार दुसऱ्यांक चतूर करूंक देवा लागीं मागुया. ओ मोगाळ बापा, आयच्या सेवा धर्मांतल्यान तुवें म्हटलाय जेजूक चिटकून रावले आनी जेजूच्या नांवान मागता तितले हांव तुमकां दितलो. असलेच खात्रेन आनी बोरमाशांनी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे आनी आमच्या उल्याक जाप दी. आमच्या आकांताक पाव हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.